त्या सरकारान हांव म्हणटा मनोहर पर्रीकरान आमकां सांगले की फिश आमचे पळय नुस्तें आहा दर्याक तें ब्रिडींग बरें जावचें म्हणून 61 डेज आपण बॅन करता म्हणून आनी आमी सगळे बोटकारांनी व्हड खुशयेन व्हड मानान तेका उतराक रेस्पेद दिवन आमी ते 61 डेज मानून घेयली। पूण आयज हांव विचारूंक सोदता बाब मनोहर पर्रीकर बाबाक की हें बॅन इम्प्लिमेंट जाता काय जायना। म्हाका जाल्यार दिसता हें जायना आनी जायना जाल्यार हांव मागता की आमकां पळय 45 डेज पयलीं आसले ते पुत्तून 45 डेज रिवर्ट करचे। कित्याक आमकां जून 15 पासून आमी आमचे बोटी चलयताल्यो कितें आमकां पयशे उत्ताले मानयाचो पगार घालपाक कित्याक तो टायम जोडीचो पूण आमी सॅक्रिफायस केलें कित्याक ब्रिडींग जातलें नुस्त्याचें आनी आमकां फायदो जातलो म्हणून तेका लागून आमी अग्री जाले ह्या टर्माक। सो तेका लागून हांव मागता पर्रीकर बाबा कडेन तुकोडे चोर हें बॅन इम्प्लिमेंट करूंक जायना जाल्यार आमचे प्लीज हे 45 डेज रिवर्ट कर आनी आमकां ते सोडा दिसपाक आमकां त्रास जाता ते जावंक दिनाका नाल्यार 61 डेज कंप्लीट बॅन तूं इम्प्लिमेंट कर। रापणकारांक वास्को बे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट नाका मात ही जेटी खंय सामकी गरजेची। रापणकारां बरोबर उलोवन इशू जाग्यार घालपाची भाशा डॉक कमिटी करता। जात तितले बेगीन ती जेटी स्टार्ट करची आनी आमकां जेटी दिवची कित्याक आतां तुमी गव्हर्मेंट आमकां सांगता बोटींग तुमची VTS बसय लेटेस्ट इक्विपमेंट बसय लेटेस्ट हें बसय तें बसय म्हणल्यार आमचे कडेन लेटेस्ट डॉक्युमेंट्स ना अजुनूय। आमी तो पयलींचोच 25-30 वर्सांचो ती जेट्टी ती ल्हान घेवन आमी हाय आनी आमचे बोटींग एकदम डॅमेज जाता। तेका लागून आमचे मागणें आमच्या गोवा सरकारा कडेन आनी सेंट्रलाकूय BJP आहा गोंयानूय BJP आहा। पर्रीकरान सांगलेलें आमकां दितलो आनी आमचो MLA जो आहा कार्लोस आल्मेदा तेणें गेले ते फावटी जायते हेजे बद्दल खंय वचोन कितें वचोन सगळें डिटेल हें केल्या आनी जेटी कॉमेस करपाची तेणें थाराव घेयला तो आमकां म्हाजे हिसपान बेगीन चालू केल्यार आमकां बरी खुशालकाय आनी उमेद भोगतली। ऑब्जेक्शन हाडले तेवूय आमचेच भाव अशे तेंकोडे आमी बसून डिस्कशन करतले जरी तर जात जाल्यार डिस्कशन करून आमी हो प्रॉब्लम सॉल्व करतले आनी हेजेर आमी जात जाल्यार आमकोडेन सॉल्व करून कोर्टान आनी वचपाना हिंगा सॉल्व करून घेतले। सो लेट्स ट्राय फर्स्ट स्टेप इट विल बी लायक दॅट। इतले मजगती रापणकार ब्रेस्तारा पणजे नुस्तेमारी खात्यान पावले। LED नुस्तेमारी अजून कशी चालू आसा काय म्हणून तांकां प्रश्न ते शिवाय खंय रापणकारांक कोस्टल पुलीस पिट्टात। पासून ते इलिगल फिशिंग चलता बोट ओनराक गेले आनी आयज बोट ओनर आहाय ते मिनी पर्सिंगेन धोयरा नुस्तें माताय आनी आमी गिलनेटान नुस्तें माताय ट्रेडिशनल आहाय ते आनी आमी गिलनेटान माताय तांकां 2 मोटर लायत म्हूण ती आतां आमकां वास्को जेटीर वेलसांव फिशलँड हिंगा इसोरशी ते पुलीस फोर्स घालून ते आमकां हॅरेसमेंट कोताय। आमची डिमांड मुगे जेन्ना तेंकां तर बोटकारां तर हे भाशेन तर तेंकां ते सपोर्ट कोताय जाल्यार आमकां सपोर्ट कराय। डिप्युटी डायरेक्टर कितें सांगता आपूण चोयता तेगे हे जाले पाटी चोयता आतां तो म्हणटा आपले बेनावली कोलवा पळय तेगे सर्वे ऑफिसर आहा तेगे रिपोर्ट हांव रावता तेगे रिपोर्ट आतां म्हळ्यार 5 दीस काबार जातले आनी हे स्टार्ट जातले। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी तुकाराम मराठे।